गोवा बागायतदारान काजू घेवंक सुरू केल्यो. सध्या रेट किलाक 105 रुपया. गांवांनी काजूकारांच्या काजूक उखल ना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. उपरांत बागायतदारान सिजनाची खरेदी सुरू केली. एक प्रस्न मिटलो तरी काजूकार रेटीक आनीक सरकारी आधार सोदतात. मान्य म्हणजे तशी भायर आता जे इतर जे व्यापारी घेता त्या तुलनेन पळोवंक गेल्यार रेट बरो आसा. एक्चुअली तसो कॉस्ट वायज पळोवंक गेल्यार परवडना, पूण भायल्या रेटी परस खूब बरो आसा म्हणपाक. पहिल्यांदा अभिनंदन बागायतदाराचे, कित्याक काजी खूब दीस 15-20 दीस 1 म्हयनो उरल्या कारणान खूब आमचें लुकसाण जातलें आनी बागायतदारांची दर लायिल्ली आसा. खरेंच बागायतदार हो आमचो सगळ्या शेतकऱ्यांचो हितरक्षक हें आयजय बागायतदारान हांगासर सिद्ध केल्लें आसा. आयज बाजारांत बागायतदार बंद आसल्या कारणान ज्या पद्दतीन सोसायटी म्हणजे आमच्या शेतकऱ्यांची लूट जी चल्लेली आसा, 50-60 जी येता ती पडोन दर आयज सावकार मागता. पूण सरकार जो पर्यंत आमकां परवानगी दिना, यार्ड जो पर्यंत APMCचे आसा ते ओपन जायना तो पर्यंत आमी खरेदी करूं शकनासले. आनी मुळात ट्रान्सपोर्ट हो बी विशय आसलो की गोंयच्यान भायर काज कशी काडप, हांगा त्या प्रमाणान आमकां स्टोर्स जाय न्ही, तेका लागून थोडोसो उशीर जालो. पूण सरकारान जो निर्णय घेतलेलो आसा की आमकां खरेदी करपाक जी परवानगी दिली, तेका लागून आयज आमी खरेदी करूं शकले. आनी लोकांक जी अस्वस्थता आसली की केन्ना सुरू जातलें आनी त्यांचो माल खरेदी केल्लो वयतलो किंवा त्यांच्या हातीन पयशे येतले, ती जी अस्वस्थता आसा ती आतां ताका वाड मेळ्ळ्या आनी हळू करून हें सुरळीत जातलें. आमी 12:30 पर्यंतच आज खरेदी करतले आनी परत फाल्यां बी आसतले. त्या कारणान एकदम पॅनीक जावचें न्ही लोकांनी. जी रेट लायल्या 105 त्या बद्दल सभासदांक किंवा आमचे शेतकार भाव जे आसा ते समाधानी आसा. कारण भायर जे पयले की जेन्ना आमची बंद आसली की 60-70 रुपयांनी काही व्यापारी खरेदी करताले, त्या कारणान 105 लायल्या उपरांत थोडीशी एक रिलॅक्सेशन जे आसा तें मेळ्ळेलें आसा. हो जो कोरोना रोग आयला न्ही, तेज्या खातीर सगळी गडबड जाल्ली आसा ना, सगळें सुवेवस्थीत चल्लें न्ही आसलें. तरी आमकां आतां वयल्यान जे सुपारी घेवपाची ऑर्डर म्हणजे आमच्या संस्थेक मेळ्ळ्या आनी तेन्नाच्यान आमी सुपारी घेवपाक स्टार्ट केला. आयज आमी सुरवात केल्या. आज 12:30 पर्यंत घेतलो.